मोगाच्या भाव भयणींनो, पुर्विल्या भारतांतली अशी एक काणी आसा. जाणाका नांवाचो एक राजा आसलो. ताका सगळोच लोक भोव मान दितालो, कितें म्हणल्यार तो देव बिरांदेचो मनीस आसलो. खरेंच एके भाशेन तो भाग्यवंत आसलो. एक दीस तो कांय नागरिकां बरोबर एक व्हड भाग्यवंत गुरूचें भाशण आयकून गेलो. आनी भाशण चालू आसतना एक राजाच्या दरबारांत तो पेरगांव घालतो. तो येवन म्हणूंक लागलो, राजाच्या पॅलेसीक उजो लागला. हें आयकून सगळोच लोक तें भाशण आयकतालो एक एकलो उठून गेलो. कितें जायत तांचो शेजारी वा ताच्या पालेशींत वावर कोत्ताले तांकां सांबाळूंक ते सगळे उठून गेले. पूण राजा चिंतान त्या भाग्यवंत मनशाचें भाशण आयकतालो. हें पळोवन जो मनीस पेरगांव घालतालो ताका दिसलें की राजान ताचो ताळो आयकूंक ना. ताका परतून व्हड्यान म्हणूंक लागलो, राजाच्या पालेसीक उजो लागला. तेन्ना राजा ताचेर बेजार जावन असो उदगारलो, लासून दी पलास सालबार करूंक धांवचे परस हांवें भाग्यवंतपण जोडूंक म्हज्या गुरूचें भाशण आयकूंक म्हाका अदीक म्हत्वाचें. भाव भयणींनो, आयची वाचपां ह्याच विशयाची आमची मनां उजवाडटाय. पयले वाचपांत आमी आयकलां जो कोण भागवंत जावंक सोदता ताणें दोन वस्तू करूंक जाय. पयली म्हणजे एकामेकाचो मोग करप, आनी दुसरो म्हणजे केन्नाच दुसऱ्यांचेर एके भाशेन सूड घेवचें न्हय. दुसरें वाचपाक पावलो कोरीकडे सांगता की आमी सगळे देव मंदीर, कित्याक आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आसा. तर आमी देव मंदीर म्हणटकूच आमी आमच्या जिवितांत पवित्रताय हाडूंक जाय. आनी तें जातलें जेन्ना आमी राग द्वेश पयस केल्यार. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सगळ्याचो मोग करूंक सांगता. न्ही फकत आमच्या कुटुंबाचो, शेजाऱ्याचो, इश्टा इश्टिणीचो, पूण मोग करून जे आमकां एक वेळ पोस्ट दवरतात, आमची पिडाबेट कोत्तात, दुस्मनाचो मोग करूंक जाय म्हणून सांगता. बाबल्यान तुमी आतांच आयकलां शुभ वर्तमानांत अशें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता. आले काल्यार अशें म्हणटालेत, पूण हांव तुका नवें एके भाशेन भाशण धरून दितां. खरें जेजू संवसारांत येवन एक नवो रस्तो ताणें आमकां दाखयलो. आनी तो म्हणजे जे पुर्विले पुर्वज करतालेत तें तुमी करूंक जाय. पूण हांव तुमकां फुडें वता एके भाशेन. म्हणजे वायटोबिया मनशाक तोंडाक तोंड करूंक फावो न्हय. क्रिस्तांव मनीस बदला सूत घेता नासलोत आसूंक फावो. क्रिस्तांव मनशाचो स्वभाव मोगाळ दयाळ आसूंक फावो. तर जर आमी सगळे देव मंदीर, तर आमी कितें करूंक जाय? आमी सगळे सगळें बरेंपण शिंपडावंक आमचो पयलो हुस्को जावंक जाय. आनी हे वरवीं देवाचें सैम आमच्यांत आसा तें हाजीर जातलें. आमच्यान राग करत आसल्यार, दुस्मानकाय जियेता जाल्यार, जोगण्या केसवाचें आमची जिवीत जाल्यार आमी आमची वागणूक बदलूंक जाय. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. पवित्र जावंक एक रस्तो जर आमी पवित्र पुस्तकांक वाचून देवाचे उतराचे नियाळ करून आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव आमचो रचणार आनी देव मोगाळ. तर आमी आमच्या रचणारा सारकी जावंक फावो. आनी हें जातलें जेन्ना आमी एकामेकाचो जसो जेजून मोग केलो तसोच आमी मोग केल्यार. भाव भयणींनो, येवची शिकवण कठीण आमी वचोंक. तर जेजून जोन एकल्याचो
भाग्यवंत पळोवन सावंक दाखयलो रस्तो चलोंक आमी या मिसा पेटेन देवा लागीं मागुया.